Hello everyone, welcome to Videsh classes. या व्हिडिओन आम्ही under the history of Goa, 7th unit, the Konkan Mauryas or other we can say Mauryas of Konkan. यांच्या रिलेटेड या व्हिडिओ थ्रू आम्ही आज लर्न करतले. ऑलरेडी हांवेन इन द 6th चॅप्टर द बोजास रुलर जो असले त्यांच्याबद्दल व्हिडिओज अपलोड केला. सो सगळो सिक्वेन्स आसा तो इन अ लायन पळयात बिकॉज सगळे हे जे रुलर्स असले ते इन अ लायन आम्ही लर्न करतले त्यांच्याबद्दल. सो कशा तरेन गोवाचेर कोणी कोणी रूल केले. ओके, सो टील 6th रुलर आम्ही पळयल्ले. सो टील स व्हिडिओज हांवेन अपलोड केले. हाजो मिनींग स रुलर्स रिलेटेड आम्ही लर्न केले आनी आम्ही 7th रुलर जो असलो मौर्यस त्यांच्या रिलेटेड लर्न करतले. ओके, सो कोणी कोणी गोवाचेर त्या टाइम पिरियडान येवन जो मेन पर्पज त्यांचो असलो त्या टायमार तो ट्रेड करपाक कोण कित्याक आमची जी एरिया असली ती कोंकण कोस्टाचेर आसा गोवा पार्ट हो. सो तांकां इजिली हेल्प जाताले टू ट्रेड विथ द इनलँड ऑर वी कॅन से ओवरसीज ट्रेड करपाक हेल्प जातालो. ओके, so let's start. Who were the Konkan Mauryas? So Konkan Maurya were regional dynasty that ruled parts of the Konkan coast including Goa. So Mauryas related आम्ही already learn केला चंद्रगुप्त मौर्याज. ओके, सो ह्यांच्यानी आपलो जो रुलिंग पार्टी जे असले डायनस्टी म्हणजे त्यांचे नेक्स्ट जनरेशन जे असले ते फुडें फुडें आपली जो अंपायर आहा तो एक्सटेंड करीत. ओके, सो तेंच्यांनी बरेच कोंकण कोस्ट जो आसा. ओके, सो तो एरिया जी आसा ती कॅप्चर केली. सो तेंच्यांनी केन्ना रूल केला? दे रूल आफ्टर द बोजाज अँड बिफोर द रायज ऑफ द चालुक्य. सो इन बिटवीन बोजाज आणि चालुक्यस. सो दे रूल आफ्टर द बोजाज. सो जशें आमी 6th युनिटान पळयल्ले बोजाज रुलर जो आसलो. ओके, सो तेंकां तेंचो जो रुलिंग पावर जी कमी जाली त्या टायमार हेंच्यांनी थंयसर एरिया कॅप्चर केली कोणी मौर्याज अँड बिफोर द रायज ऑफ चालुक्यास. ओके, सो हें पळयल्लें आमी तेंची मेन बोजाची पावर डिक्लायन जावपाक मेन पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल आसलो तो चालुक्यास. Their rule is generally placed between the 4th and 6th century. So त्यांची ruling time period जो असला तो between 4th आणि 6th centuries. So 4th 6th century हेजो meaning म्हटल्यार at least 2 to 3 तरी generations तेंची त्या time period तेंच्यांनी ruling केला आसतले. ओके, नेक्स्ट टेरिटरी खंयची एरिया तेंच्यांनी कॅप्चर केली. सो द कोंकण मौर्यस रूल गोवा, नॉर्थ कोंकण and parts of present day महाराष्ट्र. ओके, सम पार्ट्स जे महाराष्ट्रान जे नियर बाय गोवा जे कोस्ट लाइन आसा पळय त्या एरियाक तेंच्यांनी कॅप्चर केले आसता. नेक्स्ट कॅपिटल. देयर कॅपिटल इज बिलीव्ड टू हॅव बीन पुरी और अदर वर्ड राजापुरी इन द कोंकण रिजन. सो कोंकण मौर्यची जर त्या टायमार कॅपिटल सिटी जी त्यांची असली ती नेम आसले पुरी और राजापुरी. गोवा वॉज इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ देयर किंगडम. सो हें तुमकां हांवेन ऑलरेडी सांग. सो गोवा जो पार्ट आसलो. ओके, सो तो ट्रेड करपा खातीर जी कोंकण कोस्ट एरिया आसली ती बरी पडटाली तांकां. ओके, इनलँड और ओवरसीज ट्रेड करपा खातीर. सो पोर्ट जो असलो गोवन पोर्ट तो तांकां हेल्पफूल आसलो. मागीर नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॅनेज करपाचें कशे तरेन मॅनेज करताले जी आपली एरिया आसा कशें ऑर्गनायज करताले. ओके, सो ते काय सगळे कडेन पावोंक शकनासले. सो तेंच्यांनी मॅनेज करपाक ओके सो तशे तरेन प्लॅनिंग केल्लेलें. सो द किंगडम वॉज डिवायडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट्स. ओके, सो तेंच्यांनी पार्ट्सान डिवायड केलेले. युनिट्स म्हणजे पावर जी आसा ती डिवायड केलेली. मागीर लोकल ऑफिसर कलेक्टेड टॅक्सीस अँड मेंटेन लॉ अँड ऑर्डर. सो लोकल ऑफिसर्स अपॉइंट केलेले तेंच्यांनी सो टॅक्स हे कलेक्ट करपा खातीर. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्ले एन इम्पॉर्टंट रोल. ओके, सो मॅनेज करपाचे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन विलेज मॅनेज करपाचे हे तेंच्या खातीर इम्पॉर्टंट रोल आसलो म्हटला. कित्याक चडशी फार्मिंग बीन आसली ती मोस्टली विलेज एरियानूच जाताली. ओके, सो तांकां जे ट्रेड करपा खातीर जे कितें गुड्स जाय आसले ते फ्रॉम द विलेजूच मोस्टली मेळटाले जाताली. नेक्स्ट इकॉनॉमी. ओके, सो तेंचे फायनान्शियल ग्रोथ कशा तरेन जाताली. ओके, सो इनकम अदर वर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्युपेशन. हे ऑब्वियसली आमकां खबरूच आसतली की एग्रीकल्चरूच हो तेंचो मेन कितें आसलो पयलींच्यान ऑक्युपेशन आसलो सगळ्यांचो. रायस, कोकोनट, एरिकनट अँड स्पायसीस वर इम्पॉर्टंट क्रॉप्स. ओके, सो हे ऑलरेडी आमी इन द 6th युनिट सुद्धा पळयलेच. दे एनकरेज इनलँड अँड ओवरसीज ट्रेड थ्रू द कोंकण पोर्ट्स. सो कोंकण पोर्ट्स हे तुमकां सांगले की मेन तेंचे रिजन आसले तांकां इनलँड आनी ओवरसीज ट्रेड करपा खातीर. हेजोय मिनींग हांवेन ऑलरेडी इन द 4th 5th युनिटान तुमकां एक्सप्लेन केला. इनलँड आनी ओवरसीज. ओवरसीज मीन्स अदर कंट्रीजा वांगडा ट्रेड करप. ओके, नेक्स्ट ट्रेड विथ द वेस्टर्न कोस्ट इन्क्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रिजन. म्हणजे ती एरिया जी आसली ती इम्पॉर्टंट जाता. ओके, सो ट्रेड खंय करता कोंकण कोस्टार करता अशे तरेन तेंचे जे नाव आसले ते कितें जाताले बरे फेमस जाताले. ओके, सो ती एरिया जी आसा रिजन आसा ओके ती इम्पॉर्टंट जाताली.
ओके. सो तेज्या खातीर मोस्टली जे रुलींग बॉडी आसले ते येवन जावन काय आसताले कोंकण कोस्ट एरिया आपणाक मेळटा काय ना हे ते ट्राय करीत आसताले. Religion. The Konkan Mauryas mainly follow Hinduism. The Konkan Mauryas mainly follow Hinduism. So त्यांचे religion they support temples and a religious institution. आणि Brahmin receive grants of lands. Okay. So ब्राह्मणांक ते कितें दिताले एक टाइप ऑफ फंडिंग करताले. ओके. सो जे कितें पयशे मेळटाले आफ्टर कलेक्टिंग टॅक्स थोडो तांकां ब्राह्मणांक दिताले. नेक्स्ट कल्चर एनकरेज संस्कृत आणि प्रकृत. ओके. सो ही लँग्वेज ते सदांच मोटिवेट करताले टू कम्युनिकेट ओके और टू फॉर इन्स्क्रिप्शन हीच लँग्वेज ते यूज करताले. नेक्स्ट दे सपोर्टेड आर्ट लिटरेचर एंड टेम्पल कन्स्ट्रक्शन ताका सपोर्ट करताले पेंटिंग ओके टू रायट नॉवल्स और पोएट्री ड्रामा ओके हेंका. मागीर प्रमोटेड लोकल कल्चर आनी ट्रेडिशन. सो लोकल कल्चर आपल्या कल्चरा बद्दल दुसऱ्यांक कळपा खातीर ते सदांच प्रमोट करताले. ओके. सो कितें ट्रेडिशन फॉलो अप करता ते कितें करताले सपोर्ट करताले त्या टायमार तांकां. ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स इन गोवाज हिस्ट्री. सो जे मोरियन एम्पायर्स आसले तेंचो गोवान इम्पॉर्टंट रोल कितें आसा. ओके. सो इम्पॉर्टंट रोल तेंच्यांनी कितें प्ले केलो. सो गोव्या खातीर ते बरे आसले. सो दे स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन गोवा. ओके. सो स्ट्रेंथन म्हणजे कितें आनीक स्ट्रॉंग तेंच्यांनी कितें केलो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे कशा तरेन तूं मॅनेज करूंक शकता एरिया ही तेंच्यांनी त्या टायमार दाखोवंक दिली. ओके. सो लोकल ऑफिसर्स बीन अपॉयंट केले पळय ते. ओके. सो तेंच्यांनी जी पॉलिटिकल मॅनेज करपाची ओके ऑर्गनायज करपाची लोकांक कशें मॅनेज करपाची हें तेंच्यांनी त्या टायमार लोकांक तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें. इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. सो हें इम्प्रूव जालें तेंच्या टायम पिरियडार. हेल्प डेव्हलप गोवा एज एन इम्पॉर्टंट कोस्टल रिजन. देन कोस्टल रिजन आनीक मातशी कितें जाली डेव्हलप जाली. डेव्हलप म्हणजे कितें ट्रेड आनीक वाडपाक लागलो. Their rule prepared the way for the Chalukyas of Badami who later took control. So आमकां खबर आसा की जे भोजाचेर मेन जो भोजाची पावरची डिक्लायन जावपाक मेन कारण जे आसले तो चालुक्याज आसलो. सो चालुक्यान पयले की मोरियाज कशा तरेन मॅनेज करता. ओके. सो ताका मागीर सिंपल पडलें तें कोणा चालुक्याज. सो आफ्टर मोरिया एम्पायरची रुलींग पार्टी जी आसली और वी कॅन से पावर जी आसली ती कमी जायत गेली कित्या खातीर बिकॉज ऑफ द चालुक्याज. मागीर चालुक्यान तेंचे टेक ओवर केलो. नेक्स्ट डिक्लायन. डिक्लायन मीन्स द कोंकण मौर्य जे रुलींग पार्टी आसली और तेंचो किंगडम आसलो तो हळूहळू तेंची जी पावर आसली ती कमी जावपाक लागली बिकॉज दुसरो कोण तरी एरिया टेक ओवर करतालो. ओके. सो तो कोण आसले ते आमी आतां पळयतले. द कोंकण मौर्यज वर डिफिटेड बाय द चालुक्याज ऑफ बदामी. सो तुमकां जशें सांगलेलें की हेणी चालुक्याज ऑफ बदामी हेणी आफ्टर कोंकण मौर्यज जी एरिया आसली तेंच्यांनी कॅप्चर केली ती हळूहळू तेंच्यांनी कॅप्चर केली. ओके. सो जर दुसरो कॅप्चर करता जाल्यार ऑब्वियसली जो प्रिवियस आसलो तेजी पावर कमी जाता. आफ्टर देअर फॉल द चालुक्य बिकेम द डॉमिनंट पावर इन गोवा अँड द कोंकण रिजन. सो त्यांची पावर जी त्या एरियेक कमी जाली गोवान. ओके. सो गोवा कोंकण कोस्ट एरिया जी आसली तेंची थंयसर पावर कमी जाली आनी मागीर रुलींग पार्टी जी आसली ती चालुक्याच जाली. ओके. सो चालुक्य बिकेम द डॉमिनंट पावर इन गोवा. सो इम्पॉर्टंट पॉइंट्स जे आम्ही लेसन थ्रू द कोंकण मौर्यज याद दवरले ते डायनॅस्टी नेम जे आसली रुलींग पार्टीचे कोंकण पिरियड आसलो तो 4th and 6th century. रिजन गोवा आणि कोंकण कोस्ट एरिया कॅप्चर केल्ली. मेन ऑक्युपेशन एग्रीकल्चर आसले. रिलीजन ते फॉलो अप करताले ते हिंदुइझम. इकॉनॉमी एग्रीकल्चर आणि ट्रेड फायनान्शियल कशें इन्कम तेंचे जाताले ते. सक्सेसर म्हणजे तांकां कोणी टेक ओवर केले म्हणजे तेंची पावर कमी जावपा खातीर कोण रिस्पॉन्सिबल आसले जाल्यार चालुक्यज ऑफ बदामी. ओके. सो चालुक्यान तांकां मागीर आफ्टर द वॉर नाजाल्यार आनीक कितें सो तेंच्या भितून जे कितें एग्रीमेंट्स ऑर कितें जाला आसतलें सो मागीर तेणी टेक ओवर केलें. ओके. चालुक्यज ऑफ बदामी. सो अशे तरेन आमी टोटल 7 युनिट्स अंडर द हिस्ट्री ऑफ गोवा कवर केले. सो इन नेक्स्ट व्हिडिओन आमी 8th युनिट अंडर द हिस्ट्री ऑफ गोवा कवर करतले. थँक यू.